Just imagine. गोयची गव्हर्नर म्हणटा आपणाक मेळपाक येता तेन्ना बुके हाडू नाका फुलांचो, त्यापेक्षा फळांचे बास्केट हाडा. फुलांचो बुके 200 रुपयान, 200 रुपया भितर काम जाता. आनी फळांचे कितले जातात काय, कितें सवाय पडटा कांयच कळना. पळोवया आमचे पर्रीकराचें गणित कितें म्हणटा तें. गव्हर्नर म्हणटा बुके नाका, फळांचो बास्केट हाडा, बुकेक पडटा 200 रुपया. समजा आमच्या सगळ्या मंत्र्यांची मेळून 50 फावटी जाल्यो राजभवनाचेर वर्साक, जाल्यार भेट दिली जाल्यार एक बुके दिले जाल्यार 200 गुणुले 50 = 1000 रुपया. बरें. आनी समजा फळांचे बास्केट जाल्यार कमीत कमी 1000 रुपया एक बास्केट. सो ते 50 फावटी जाल्यार 1000 × 50 गुणुले 50,000 पडटा. म्हारग पडटा. 1000 खंय 50,000 खंय. पूण काय करूं शकना. 4-5 जाणांच्यो पॅकेजी कट करच्यो पडटल्यो आनीक कांय ना. ते वारे लोकसभा इलेक्शना कडेन खूब वावताले. मागीर मातशें तें कमी जालें. आनी आतां इफ्फी लागीं पावता म्हटल्यार परत ते वारे येवपाक लागला. कसले वारे सांगा पळोवया. बाबत हिंदी उलोवपाचें. Just imagine. पयलीं इंग्लीश मेरेन बरें आसलें, सगळें बरें चलतालें. I think this is the third art festival of its kind. मागीर मदींच संवसाराचेर आघात जावचो आनी सगळो हे जावचो, सैर भैर जावचें, तशें हिंदीन भाशण सुरू केलें आनी मागीर रेस्ट इज द हिस्ट्री. कला के क्षेत्र के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा. इतना ही कहूँगा कि ये जो पिक्चर्स यहाँ लगाए गए वो सुपर एक्सेलेंट है, अप्रतिम को शब्द कहा जाता है. और गोवा टूरिस्टिक डेस्टिनेशन कहलाता जाता है. यहाँ के लोग हैं हॉस्पिटलिटी के बारे में तो सबसे बेहतर जाने जाते हैं. और मुझे लगता है कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि सबको एकोमोडेट करने के लिए. मिनिस्टर महादेव नायकानूय हिंदी जाळली, पण ती दामूच्या हिंदी परस बरी आसली. साधारण आयकुपा सारकी तरी आसली. मैं आप सबका हमारी सरकार की तरफ से स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं जिन्होंने बहुत सारे प्राइजेज जीत लिए हैं. उन सबको मैं बधाई देता हूं. हमारे बदले यहाँ अगर खेल मंत्री आते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मेरे पास इंडस्ट्री है, सोशल वेलफेयर है. और कम से कम 800 लोग यहाँ जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया, ये तो पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया चीज़ है. और शायद आप लोगों ने खेल के साथ गोवा का जो कल्चर है, गोवा का जो नेचर है, उसका भी एंजॉयमेंट लिया होगा. से सुविधाएं प्राप्त हो जाए तो देश से आए हुए जो अपने प्लेयर्स हैं वो बहुत कुछ करके दिखाएंगे. और जैसा मैंने इन्होंने बोला है कि खेल. मित्रांनो, राज्यस्तरीय झाडू मारपाचे आणि कचरा साफ करपाचे कॉम्पिटिशन दवरले गेले आमच्या गोंयान. ऑर्गनायझर कोण ते खबर ना, पण प्रायज म्हाका दिसता बरें व्हडलें आसलें आं. म्हणून काय कितें MLA आनी मिनिस्टर सोड, CM सुद्दां ह्या कॉम्पिटिशनान भागीदार जालो. CMान सुद्दां पार्ट घेतलो मरे. प्रायज मनी म्हाका दिसता कोण काय ऑर्गनायझर. शी. आणि सीएमा खातीर सगळ्यो गजाली म्हटल्यार डाव्या न्हू, उजव्या हाताचो खेळ. खूब जाणांक कामाक लायल्या तेणें, कळटा हांगा पळयल्यार. सीएम क्रिकेट खूब खेळटालो काय कितें. शुवर सगळे बॉल प्लेड करतालो दिसता. काफी अच्छी बल्लेबाजी आणि दुल्लेबाजी हो रही है.
निलेश हाताक प्लास्टिक घाल. थंय लोक रातचे सुसू करतात तितून हात घालतात. दामू नायक कितलो प्रेमान कोयर भरता. काय कोयर वेचता एज इफ घरा व्हरपाचो आसा कितें कोयर तो. सुभाष फळदेसाय कॅमेराक पळोवं नाका. चालू दवर तुगेले, चालू दवर. फुडें पळय कितलो भरपूर हा कोयर. जालें, कार्लोसाचें काम सोंपलें. इतलेंच कॉन्ट्रिब्युशन. सुदिनान सदांच आपले कर्म केलां आनी मागीर ते निभोवपाचे धर्म म्हणजे ऑफकोर्स अरुण देसायाचेरूच पडटा न्हू तें. जितल्या प्रेमान आमी मनशांक हाताळूंक ना तितल्या प्रेमान हांगा सुदीन कोयर हाताळटना आमकां. कितले प्रेम हे कोयराचेर हे प्रेम पळोवन काळीज बरो दिले सामके. कितनी मोहब्बत किसको कोयर यहाँ कर कौन यहाँ करता है. आणि मित्रांनो, टाइम फॉर इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्काइव्स. टॉप ऑफ द वर्ल्ड. यस. सचिन आरती तोंडपाठ केलेली. ही आरती बाकीच्या प्लेयरांनी तोंडपाठ केल्लीच, पण धोनी आणि गंभीरान सचिन स्तोत्र पाठ केल्ले म्हणून ते फायनल मॅचीन सगळ्यांत चड स्कोर करपाक पावले. प्रथमम नमन श्री सचिन तेंडुलकर. अब्दुल कादीर 6 बॉल 4 षटकार. शेन वॉर्न कारकीर्द करी संपुष्टम. मेघरात अख्तर म्हणे माझा सचिनासी नमस्कार. 20 वर्षे 4 वर्ल्ड कप. मोठी धाव संख्या छोटा रनअप. फिटनेस आणि कॅरेक्टर असती सचिन समतोल. असुरी बॉलरावर करी हल्ला बोल. शारजा क्षेत्र गाजवीसी. मदनंत ऑस्ट्रेलियासी आणि नाकी 9. मूर्ती छोटी कीर्ती महान. हॅवी बॅट पण काळीज मऊ. डबल सेंचुरी ना जमे कुणाला. सचिनासी आले मनाला. आडवीसी ना कोणी बॉलर तयाला. सचिन करून दावीसी जनाला 200 रन. डॉन ब्रॅडमॅन म्हणे होईल त्या क्रिकेटराचे कल्याण. ज्या हाती बॅट सचिन तेंडुलकराचे. श्री परेश उवाच अँड यू बॅटर वॉच. तर जनहो, गोष्ट माझ्या कृष्ण अवतारातील आहे. तेव्हाची राधा म्हणजे आताची वेणू. एका रात्री मला असं सहज विचार आला की आपल्या वेणूला म्हणजे राधेला भेटून यावं. म्हणून मी तिच्या घरी गेलो असता पाहिलं तर वेणू म्हणजे राधा आपल्या सासूबाईसोबत झोपलेली होती. मी तिला खिडकीच्या दरवाजातून शुकशुक केलं. काय केलं? शुकशुक केलं. तर वेणूच्या ऐवजी त्याच्या सासूबाई जाग्या झाल्या आणि म्हणाल्या, वेणू कोपऱ्यात बोकालाय वाटतं. आणि वेणूने म्हणजे राधाने जो घडा काढून नेमका मारला तो मला इथे लागला. काय वेणू, आठवतंय ना सगळं? माझ्या प्रश्नाचे एकूण उत्तर देऊ ना तुम्ही. तू भलतीच उत्तर दिता. तू बसला तेन्ना हांव बसून आशिल्लो. हांव उठलो तुमी बसून हांव उठूंक जायना. परमिशन मेळपाची स्पिकराची. तुमी एक हेकडे वयता अशें आड वाटेन वचपाचें कित्याक नाका. बस कंप्लीट करूं ना. बस कित्याक म्हज्या पुडंड येतले तुगेले पुडंड जे सगळे काय प्रॉब्लेम करूं नाका. उलय तूं स्पिकर सर. पुडंड तुजे कडेन पळयता त्यामुळे हे करूं नाका. आयनॉक्स स्पीकर सर, म्हज्या कविताचें नांव आसा मनोहरी संवाद. नव्याने आज भेटू विसरूया वाद आता. जुन्या त्या भांडणाची कशाला याद आता. दुरावा सहवेना अबोला सोसवेना. चल करूया मनोहरा नवा संवाद आता. तू वाखुल्या दाखवू नकोस, मी फणा काढणार नाही.
त्यात विच्छिन्न मन होई होई साऱ्याच जखमा. राखूया मान सारे, उंचवूया आमचे सामर्थ्य, बांधूया शब्दाचे अलंकार, शब्दाचे महाल आता. तू हो मोगरा, मी होईन केवढा, अवघ्या आस म्हणतात पसरू दे रे गंध आता. आणि चष्माही बदलपाची गरज आहे. तो चष्मा लायला आणि असं धरून पळयता. हाजो तो चष्मा हे नंबर बदलला हाजो. असं येतं तो. तू कोणाचो दुसऱ्याचो चष्मा, अरे चष्मा हाडटा कशें पळोवंक जाय मरे. प्रोग्राम तू असो धरून कितें पळयता. द सहारा इज वन ऑफ दिसती द बेस्ट पडना स्कीम. सरिते सरिते पर्वत दुहिते म्हण कविता. सरिते सरिते पर्वत दुहिते. बाई जालें कळ्ळें तुमकां म्हण भुरग्यांना म्हळें कळ्ळें म्हण कोण कोणें. हा बाई मी सांगू म्हण एकल्यान हात वयर काडलो. सांग म्हणपाक बाई बाई सरिता पर्वत उमळटा म्हणपाक लागली. आणि याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन हांगा सोंपया मित्रांनो. मेळया आमी आयतारा 7:30 9:30 आणि 11:30 याद दवरा टायमींग. आणि तुमकां कितें सांगपाचें आसा जाल्यार म्हाका features@prudentmedia.in हाचेर तुमी म्हाका मेल करा. सांगा तुमचें कितें मनान कितें तुमचें आहा तें. आनी कितें जालें न्हू. येता. Just imagine